उदकाचे प्रॉब्लेम चड आसा. आतां जायते म्हयने जाले आयज जाता पूण अजून जायना. पूण आयज उदक सारकें बारीक येयला. आतां आमचे कपडे धुवपाचे आसात, न्हांवपाक आसा, कितें करचें कितें जाणट्या मनशांनी. म्हाजी एज जाली आतां 65. आतां तूं सांग हांव खंय वयतलो उदक हाडून. केन्ना केन्ना हेचे कडले 2 कोळशे हाडटालो पिवंक. आयज तर तेंय ना. करचें कितें. जवळ जवळ म्हाका दिसता 6 मंथ जाले सारकें उदकूच ना आमकां. आनी तेय बी अल्टरनेटीव येता, केन्ना केन्ना 200 लिटर, केन्ना केन्ना 100 लिटर. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू यूज फॉर 2 days म्हणून अशें खूब डिफिकल्ट जाता. आनी आतां कंटिन्यू कॉन्जिक्युटीव 4 टायम जाले ते सारकेंच उदक ना. फॅमिली आसा न्ही, भुरगीं आसा. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट न्ही, कितें करपाचें तेच कळना न्ही. आमी वचून ते ऑफिसान सांगता, ते फक्त हाय तकली हालयता, ओके करता, हें करता, तें करता सांगता आनी रिजल्ट कांय ना. तेचे साफसफाई जावपाक जाय आसली. जावंक ना ती साफसफाई जावंक ना. गेले कितले दीस आमी सांगता सरांक की ती साफसफाई जावनी म्हणून. ते मान्सून प्री मान्सून जी साफसफाई करची असता ती अजून जावंक ना. ना ती हेची जावंक ना अजून. आनी ती गरज आसली, कारण टोटल आमचे तशें आमच्या तुयन जे उदक आसा न्हू तेच आमकां जर सारकें जर हें केलें जर न्हू जाल्यार ते आमकां तुयतली ही बांय आमची पोसणारी अशी एक या तेचे टोटल तुयाचेर डिपेंड दवरूं शकता. भायल्या उदकाची आमकां गरज ना अशी आमकां. पण तेची खंय तरी निगा घेवपाक जाय आसली, ती घेवंक ना. हांव जाता तितलो वॉर्ड नंबर 1 आनी 2 इशू सॉल्व करपाचो प्रयत्न चालू आहा. तशेंच हे आमचे तळे आसा जे पावसान भरता आनी उदक सगळें वयता. ते गांवांतल्या लोकांच्या सजेशनाचेर ऑन अर्जंट बेजीस आमी तो बंदारो बांदून घेतला की नोव्हेंबर पासून जे उदीक हांगा आसतले मी तेन्ना तो बंदारो बंद करतली. आनी जितले तळ्याचे वॉटर लेवल उरतले तितले आमचे बांयचे वॉटर लेवल सकयल वयचे ना. आनी मे म्हयनो पासून सगळ्या आमच्या गांवांत उदीक बरे तरेन सगळ्यांक मेळटलें. आनी फुडल्या वर्सा हो त्रास जावंक फावना म्हणून हो आमी एक धाकटोसो प्रयत्न करून एक धाकटोसो बंदारो थंय बांदून घेतला.